नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंयांत एक्टिव्ह केशींनी आता 10,000चो आंकडो केलो पार। 1,592 नव्यो केशी। पॉझिटिव्हिटी रेट 27.38%। केंद्रीय भलायकी मंत्र्यान घेतली 5 राज्यांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर खासा बसका। गोंयांत 60 वर्सां वेल्यांक हेल्थ आनी फ्रंटलायन कर्मचाऱ्यांक कोविड रोधक वाशिनाचेर बुस्टर डोस दिवंक सुरू। 63 केंद्रांचेर पयल्या दिसा 1,500 वयर डोस। निमाणे मायकलान बीजेपीची आमदारकी सोडली। मंत्रीपदाचो राजीनामो। काँग्रेसींत वता म्हणून बोवाळ। मात मायकल म्हणटा फुडलें कितें तें कार्यकर्त्यांक विचारून बीजेपी म्हणटा सुटले एकदांचे। मायकला फाटोफाट प्रवीण झांटयान आमदारकी सोडली। बीजेपी सोडपी झांटये चौथो आमदार। प्रवीण मोगोचे वाटेर तेवटेन गोविंद गावडे बीजेपीच्या वाटेर। घडये मंगळारा एंट्री। पंजाबात प्रधानमंत्र्याचे सेक्युरिटीत घाळपणाविशीं चौकशी सुप्रीम कोर्टान केल्यो बंद। निवृत्त जुईजाच्या फुडारपणान हायकोर्ट NIA IB अधिकाऱ्यांचो चौकशी पंगड। गोंयांत एक्टिव्ह केशींनी आता 10,000चो आंकडो पार केला। फाटल्या 24 वरांनी 1,592 नव्यो केशी। पॉझिटिव्हिटी रेट पावली 27.38%। एकूण 21 ओमिक्रॉनाच्यो केशी गोंयांत आसात। केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडवियान गोंय, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेशाच्या भलायकी अधिकाऱ्यांबरोबर कोविडाचेर VC वरवीं खासा बसका घेतली। गोंयांतय 60 वर्सां वेले जाणटे आनी हेल्थ वर्कर, फ्रंटलायन वर्करांक आज सावन बुस्टर डोस दिवंक सुरू जाले। आरोग्य खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पयले दिसा 2,000 वाशिनीकरण जालां। उत्तरेंत 896, दक्षिणेंत 1,095 डोस दिले। 61 सरकारी आनी 2 खासगी धरून 63 केंद्रांचेर हे बुस्टर डोसांचें वाशिनीकरण चलता। पयले 2 डोस घेवन 9 म्हयने जाल्लेच बुस्टराक पात्र। निमाणे मायकल लोबोन बीजेपी सोडली। बीजेपीची आमदारकी, मंत्रीपदाचो राजीनामो दिलो। पार्टी कार्यकर्त्यांक विसरल्या म्हूण खंय पार्टी बदलची पडली। मायकल आनी ताची घरकान्न डिलायला काँग्रेसींत वता म्हूण जवळ जवळ थारिल्लें। आतां मायकल म्हणटा फुडलो विचार अजून केल्लो ना। बीजेपी म्हणटा मायकल केन्ना एकदांचो वता काय जाल्लो। फाल्यां करून निमाणे मायकलान बीजेपी सोडूंक सोमारचो मुहूर्त साधलो। सकाळी आमदारकी आनी उपरांत मंत्रीपदाचो राजीनामो। मात बीजेपी सोडून मायकल सद्दा हुमकळिल्ल्या भशेन जाला। टी जॉईन जावपाचे कांय फायनल जावना। लोकां कडेन उलोवप चलता, कोण म्हणटा इंडिपेंडंट बस, कोण म्हणटा काँग्रेसीक बस। एवरी स्टेप आय टेक दे आर विथ मी। दे वील डिसायड फॉर मी। जे एसोसिएशन आमचे आसले भारतीय जनता पार्टी वांगडा ते लॉंग आसले, 15 years जाले आमकां। सो दुख लागता एक वाटेन। इट्स वेरी 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 सैड एंड वी आर पेन्ड ऑल्सो। क्या वजह रही सर पार्टी छोड़ने की बीजेपी? जब बीजेपी पार्टी को हमारे जैसा कार्यकर्ता नहीं चाहिए तो उधर दब के बैठना अच्छा नहीं है। दब के नहीं बैठना चाहिए कोई। अगर नहीं चाहिए तो you yourself have to they should not throw you out finally. So it is the best way is you exit in a nice way. Who are in BJP. That can never be said. It is with the people, no? शिवोलचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे लोक डिसायड करतले की आमी खंय वचपाक जाय पळय ते। आमी वांगडा आसले वांगडा आसतले, इंडिपेंडंट आसतले, कितें जावंक शकता। आय वॉज मेड टू अंडरस्टँड दॅट तुका हिंगा स्वात ना म्हणून। सो आमकां एक्झिट करचें पडलें। बीजेपी म्हणटा
तांकांय खंय मायकल केन्ना एकदाचो वता काय जाल्लो. हांव पळयतना मायकल लोबोचें रिजिग्नेशन जें आसा तें आमी एक्सपेक्ट करतालेच, फक्त केन्ना येतलें तें. कशें आसा की गेले वर्सभर मायकल लोबो तसो फिजिकली पार्टी भितर दिसतालो, पण तो मना बसून पार्टी भितर नासलोच. कारण मायकल लोबो गेलो म्हणून भारतीय जनता पार्टीक कांय फरक पडचो ना. आनी तेणी जे आज स्टेटमेंट केलें की कितें तरी भारतीय जनता पार्टी उरूना, त्यामुळे पार्टी कितें हें मायकलान आमकां सांगपाची गरज ना. ती पार्टी कशी चलोवं जाय ती पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी ही कितें गोंयची रिजनल पार्टी न्ही, कोणाच्या हातीनूय न्ही ती. म्हणजे असो मनीस ताका फक्त आपलो स्वताचो स्वार्थाचे पडलेले आसा, ताका कोणाची चिंता ना. लास्टाक पार्टीन ताका 2 सुद्धा तिकेटी दिल्ल्यो ना. जशें आमच्या अध्यक्षान आयज सकाळी सांगलां की आमी सुद्धा वाट पळयताले की केन्ना सोडून वयता म्हणून. असो हो मनीस आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की हो मनीस आयज आमकां तत्वां सांगता, कार्यकर्त्यांक हांगा रिस्पेक्ट ना, असल्यो गजाली आयज तो करता. म्हाका दिसता हो मनीस 2012 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो आमदार जालो तेन्ना ह्याच मनशान आमचे जे प्रामाणीक कार्यकर्ते असले, कलंगूट मतदारसंघात आमचे बरे प्रामाणीक कार्यकर्ते असले, ते कितलीशीं वर्सां काम करताले, गुरुदास शिरोडकर सारकिले ह्या कार्यकर्त्यांक त्यांनी सोपयल्ले. ईच अँड एव्हरी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका दिसना की खंयचीच कॉन्स्टिट्युएन्सी चुकला. रोहनाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन परवरी ट्राय करतालो इंटरफियर करपाक, पूण तो जायते प्रयत्न करता टू एन्श्योर दॅट ही कॅन गेट इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ शोलिन. हांव म्हणटा की इफ मायकल लोबो सो पावरफुल ताणें आपूण स्वताक रावंक जाय शोलिन आनी जिखून येवपाचो. दुसरे मनशाक घालता तो थंय, आपले बायलेक घालता आनी दुसऱ्या लोकांक फुडें काडटा तो. इतली कॅपॅसिटी जर आसा तेजे कडेन तो तेणेनूच रावंक जाय. आनी तो म्हणटा एंटी पार्टी एक्टिविटीज करपी मनीस हो सदांच फुडें आसा. प्रेसाकूय खबर आसा, लोकांकूय खबर आसा फाटली 5 वर्सां तेणें कितले एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्या ते. म्हापशान सुद्धा आमचे एगेन्स्ट काम करपाक खूब प्रयत्न करतालो. सुधीराक बीजेपीन हाडपाकूय ट्राय करतालो खूब. तेन्ना तो तेजो प्लॅन आसलो बीजेपीन रावपाक. आतां तेजो प्लॅन वेगळो आसा. घोडेक ते काँग्रेसूय दिवचे ना तिकेट. आनी कोण मागीर घोडेक इंडिपेंडंट रावतना कसलो तरी फायनल केला ताणें. कळंगूट काँग्रेस ब्लॉक सांगता ते प्रमाण मायकलाची काँग्रेस एंट्री सध्या होल्डार दवरल्या. मायकला विशीं खंय कळंगुटेच्या कार्यकर्त्यांक विश्वासान घेतिल्ले ना. हे सगळें बॅकलॅश जाला. जो चिदंबरमाचे जो इन्फॉर्मेशन मेवला राहुल गांधी त्या प्रमाणे ते ऑन होल्ड दवरलेले हां. आनी इट इज ऑल एज गुड एज कॅन्सल्ड हां. जे कलंगूटचो एक्स MLA जो रिजायन जालो तेची एंट्री आसली काँग्रेसीन, ते होल्डार दवरले कितें. हांवें स्वताच सांगलेलें की मायकल जेन्ना एंट्री मागता तेन्ना उलोवया म्हणून. आयज पासून तो सदांच फाल्यां 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 करीत आहा. आयज सकाळीं ताणें आयज सांगचें म्हणून सांगलेलें, आयज बंद पडलेलें आहा तें. कित्याक आमी हायकमांडाक सांगलेलें आहा. हायकमांडान चिदंबरमान गोंयांत येवन सांगलेलें की आपूण जीं पळय आमचे लॉयल वर्कर्स आहा, विनेबल कॅन्डिडेट, थिंगा आमकां कोणाची गरज ना म्हणून. आमचे लोकल लिडर्स पळय आहा ते कितें म्हणी डील केला आनी एका मायकलाक घेवंक सोदता. आयज तो बियोन गेला, बियोन रेजिग्नेशन दिलां. कित्याक ताका आनीक आन्सर ना न्हू कोंगुटकारांक दिवपाक. जेन्ना PDA जाल्ली तेन्ना 2,500 लोक भायर सरले, ते तुमी जाणा. तरी पूण आसतना ताणें PDA केली. पाद्री माद्री हिंदू कॅथलीक हे सगळे लोक भायर सरले आमी PDA नाका म्हणून. तरी पूण आसतना ताणें केलें. आयज तेजी पातकां तेकाच हे करता, उचामळ करता. आनी ही उचामळ करून हे रेजिग्नेशन मागलां. परतून अर्बनायझेशन आपणान आपणाकूच केलें. आपणान बॅकडोर एंट्री घेतली अर्बनायझेशनाक. तेणें सगळे लोकांक इतले पिशे करून उडयले सगळ्याचे. विदीन 500 मिटर आपूण लागलो तुमची घरां रेग्युलरायज करता. सगळ्यांची घरां दाखयलीं, गोठां दाखयलीं सगळ्यांक. तुमचें जाय मरे वय, तुजें जाय मरे घाल, हें घाल हें घाल. लास्ट इलेक्शन तो तशेंच जिखलो. मायकलाचो शिवोले धरून बार्देशान 5 मतदारसंघाचेर दोळो आनी मायकलाच्या हालचालीचेर सगळ्यांची नदर. मात BJP सोडून सध्या मायकल हुमकळिल्ल्या भशेन जाला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. मायकला फाटोफाट प्रवीण जाटयान मयेची आमदारकी सोडली. प्रवीण मोगोचे वाटेर आसा म्हूण कळटा. सरकारा कडच्यान जाय तसो तेका मेळना म्हूण खंय ताणें राजिनामो दिला. BJP अनंत शेटाचो भाव प्रेमेंद्र शेटाक तिकेट दिता म्हूण बोवाळ जाल्ल्यान प्रवीण दुसरे वाटेक लागलो. प्रवीण BJP सोडपी 4थो आमदार.
ताच्या राजिनाम्यान 40ची विधानसभा 31चेर पावली. Whatever I had asked for in the last 5 years, plus all the jobs that we are talking about. A lot of people, almost thousands of people came to me for jobs. And in spite of me giving the list of people who required jobs, the jobs were not given enough priority. Number one. आणि आता कितें काय म्हळ्यार की आमकां म्हाका जे ह्या तरेचें कॉपरेशन मेळपा जाय आशिल्लें तें मेळूं नाका. फ्रॉम द पार्टी ऑर फ्रॉम द गव्हर्मेंट? फ्रॉम द पार्टी आनी द गव्हर्मेंट. डेव्हलपमेंट जे जाय आसा तें जायना. हे कोणान गव्हर्मेंटान करूंक ना? गव्हर्मेंटानच करूंक ना न्ही. पूण तुमी गव्हर्मेंटाचेच भाग घाल्ले न्ही सर. हांव दर मिटिंगे भितर सांगतालो. हे आयकोन नासलें तुका? खंयच्याय मिटींग अशें सांगून अशें ना. हांव सगळे जे सेंट्रलांतल्यान जे कोण आमचे पार्टी प्रेसिडेंट आयलो तेन्ना सांगिल्लें, आमचे पार्टीचो अध्यक्ष आयलो तेन्ना सांगिल्लें. तर हे सगळें घेवन आतां आज कितें आसा, आज गरज आसा, आज ऑलमोस्ट 22,000 कोटीचें लोन पाविल्लें आसा गोवा स्टेटीचें. आयज आमकां गरज आसा की फुडें आतां फुडले जे गव्हर्मेंट आसतले त्या गव्हर्मेंटांनी अशे स्टेप्स घेवंक जाय की आमच्या सगळ्या मायनिंगाचे म्हणा, बाकीचे सगळे इंडस्ट्रीज हांगा हाडूंक जाय, वेगवेगळे तरेचे डेव्हलपमेंट जावपा जाय, जेणे करून गोंयच्या लोकांक एक सेल्फ सस्टेनिंग जावंक जाय स्टेट. हांव आतां MG पार्टी जॉईन जातलो, कारण म्हाका दिसता की फुडलो डेव्हलपमेंट करूं शकतली ती पार्टी. बीजेपीन हालींच प्रवेश केल्लो प्रेमेंद्र शेटाक बीजेपी तिकेट दिवपाक सोदता म्हूण सुत्रां सांगता. मिलिंद पिळगांवकरूय खंय बीजेपीचो इच्छूक उमेदवार. इतल्या मजगतीं प्रियोचो आमदार गोविंद गावडे आमदारकी सोडून मंगळारा बीजेपीन चल्लो म्हूण कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या सेक्युरिटींत घाळपणाच्या प्रकरणात चालू आशिल्ल्यो सगल्यो चवकश्यो सुप्रीम कोर्टान बंद केल्यो. कोर्टान सुप्रीम कोर्टाचो निवृत्त जुईजाच्या फुडारपणान चंदीगड DGP, NIA आनी पंजाब आनी हरियाणाच्या हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरलाची चवकशी टीम नेमल्या. पंजाब भेटेर गेल्ले कडेन आंदोलकांनी फ्लायओव्हराचेर प्रधानमंत्र्याचो ताफो आडायल्लो. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. बाणावले आप आनी TMCच्या राजकारण तापलें. चर्चिल कोटी घेवन TMCत गेला म्हणून आरोप जाल्ल्यान TMCची कोर्टांत वचपाची धमकी. वेन्झी म्हणटा बंगालांतल्यान येवन गोंयकारांक धमकी दिवची न्ही. चर्चिल करप्शनांत ना जाल्यार ताणें 2.5 म्हयने कोलवाळे जेलींत कित्याक काडले तें खंय सांगचें. I would like to tell the Aam Aadmi Party candidate, please do not accuse a mass-based leader like Mr. Churchill with corruption and lack of integrity, and be very careful because we may take you to court for defamation. ये ममता बनर्जी की पार्टी है, इसको लाइटली मत लीजिए, हम कांग्रेस नहीं है. आमगेलो जो डॉन आहा बाणालेचो, ओ डॉन पयलो दादागिरी करतालो, पूण फ्रॉम दादागिरी नाव ही हॅज शिफ्टेड टू दिदीगिरी. आज TMC, आज म्हाका आनी सगळे गोंयकारांक आज ही मैसेज पावयता एंड थ्रेटनिंग अस इन ओपन इन फ्रंट ऑफ मीडिया. आपका जो खरीदा हुआ MLA जो है वो कोलवाले जेल में सड़ रहा था 2.5-3 महीने. करप्शन के चार्जेस थे उसके ऊपर. अगर उसने करप्शन नहीं किया होता तो उन्होंने तभी गोवा गवर्नमेंट के ऊपर क्यों डिफेमेशन केस नहीं डाला? Before his name he writes the word captain. So why haven't you written captain in your election material? Yes, I am proud to say I am a seafarer. हांव एक तारवटी, हांव एक बोटीर, हांव एक कॅप्टन म्हणून काम केलां. दिस इज माय प्रोफेशन. आय डोंट नीड टू शो यू एनीथिंग. धाकटो आसतना टँकरांचें हांवें काम केलां एंड आय ग्रू एंड आय बिकेम अ कॅप्टन एंड आय टूक कमांड ऑफ अ शिप आनी मुकोडे कॉम्पिटन्सी सर्टिफिकेट आहा. डोंट टच प्रोफेशन्स. वी आर हियर टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स फॉर अ चेंज. लोक सरकारी कचेऱ्यांनी हुमरे झरयतात. आपाचें सरकार आयल्यार खंय सिंगल विंडो सिस्टम हाडटले. गव्हर्नमेंट ऑफिसार लोक वयता बावडे काम तेंचे एका दिसान जायना. वी विल फॉलो 1 विंडो पॉलिसी बाय which each village will have an MLA office. Any local from Parra can come to that office and do
whatever it is, we will keep people to run here and there, by which तांकां फावटी मारपाची गरज ना. आयज ती सर्वीस लोकांक दिवपाची गरज आसा. लेट्स गिव अ गुड गव्हर्नन्स. श्री अरविंद केजरीवाल has followed this model in Delhi. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रोहन बीजेपीत पावलो तरी परवरे पंचायतीचें राजकारण चालूच. फाटली 4.5 वर्सां आदींचे सुकूर पंचायत मंडळ रोहना आड आशिल्ल्यान खंय कसलींच कामां जायनाशिल्लीं. आतां रोहनाच्या आदारान खंय नवें सत्ताधारी मंडळ सगळीं कामां तडीक लायतलें. संजय पेडणेकार नवो सरपंच, तो 6 आड 0 जिखलो. विरोधी पंच वेंचणुकेक आयलेच ना. आयज खुबशी डेव्हलपमेंट कामां सुकरान जावंक ना. कित्याक जावंक ना? कित्याक 4-4.5 वर्सां सरपंच एक पयलीं जाल्लो मदरकर म्हणून. आयज ताका लागून सुकूर खंय तरी फाटीं उरले. तो आमदाराच्या अगेन्स्ट वचून सेपरेट पंचायत केल्ली. तेतूंतले आयज आमचे दोग जाण येवन आमची पंचायत आमदाराची जाल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता तेणी एक्स सरपंचान आमी चिंतलेलें कित्याक तो BJPन गेल्लो, तेणी आमी चिंतलेलें खुबशीं कामां डेव्हलपमेंट तो करतलो म्हणून. सादर एक सादें गोश्ट सांगता. हांगासर मल्टीपर्पज एक ग्रावंड, व्हडलो ग्रावंड आसा. आमी चिंतलो तो करतलो म्हणून BJPन वचोन, पूण एक सादें कसलेंच डेव्हलपमेंट सुकरान केलें ना. ताका लागून सुकुरान आयज खुबशीं डेव्हलपमेंट फाटीं उरलें. सुकूर खंय तरी फाटीं उरले आयज. दुसरे पंचायती आमदारा कडेन आहा त्यो खंय तरी फुडें पावल्यो. ते तुमकां खबर आसतली फाटल्या दिसांनी CMन येवन कितलेशे डेव्हलपमेंटाचें इनॉग्रेशन केलें, फावंडेशन स्टोन घातले. तशेंच हो ग्रावंड आमदारान पावरान BJPन वचोन हो ग्रावंड 2-3 दिसां भितर इन्स्पेक्शन करून हो ग्रावंड चालीक लायिल्लो आसा. कावंटिंग आमचे फक्त 6च जाल्ले आहा. ऑपोजिशनान 5 उठून गेले. ते फॉर्म भरलेले अनिल वसंत पेडणेकर, पण तेजी वोटिंग आनी कांय जावना. बीजेपीचो उमेदवार प्रवीण आर्लेकरान सोमारा सावन प्रचार सुरू केलो. पेडणे भगवतीक नाल्ल दवरून ताणें प्रचाराक सुरवात केली. बीजेपीचे कार्यकर्ते, पेडणे नगरपालिकेचे नगरसेवक आनी बाकीचे बरोबर आशिल्ले. लोकांनी आर्लेकराचें काम पळयलां. लोक आपल्या बरोबर आसात म्हूण प्रवीण आर्लेकराक विश्वास. प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. आयज ना म्हटल्यार 2 वर्सां पेडण्यान काम केलां. सगळ्यांक खबर आहा म्हाजें काम कितें तें. म्हाका परत सांगपाची गरज ना. ताका लागून हांव सांगता, म्हाजेर एक विश्वास दवरा तुमी आनी फुडें पळयात हांव कशें काम करून दाखयता पेडण्याक लागून. त्या सर्वेच्या निकषानुसार जनतेची मागणी आणि जनतेची मागणी रास्त असतं की जनतेक कोण उमेदवार जावं, आणि जनतेची रास्त मागणी लक्षात घेऊन भारतीय जनता पार्टीने उमेदवार दिलेलो असा. सगळी नगरपालिका आमच्या बरोबर असा, पंचायतीचे सरपंच पंच आमच्या बरोबर आसा, जनता आमच्या बरोबर, आणि आमचो विजय हो निश्चित आसा. ताका लागून हांव सांगता की आजच आमी प्रवीण भाई जिखलो अशें जाहीर करता. फुडलो आमचो जो भविश्य आसा ताका तरी बऱ्या मातशें हातीन आमी दिता आमी आयज. आनी जो मनीस आमकां कितें तरी वावरतलो, आमकां काम करतलो आनी आमचे प्रश्न सोडोवपाक हांगाच रावतलो आनी 24 वरां बी जाय तेन्ना हांगासर उपलब्ध आसतलो. ही सगळ्यात व्हडली जमेची बाजू आसा. भारतीय जनता पार्टीन आज जो विश्वास प्रवीण आर्लेकराचेर जो दवरलेला आहा तो येणाऱ्या काळात ह्या मतदारसंघांसून ते दिसून येतले. त्यांच्या चमत्कारांसून हे ह्या हांगासर जे उपस्थित आसा ते लोकांक हांव ह्या माध्यमांसून सांगूंक सोदता की एक व्यक्ती म्हण न्हू, एक पॉलिटिशियन म्हण न्हू, तर एक भारतीय जनता पार्टी आमकां फुडें सरकार घडोवंक जाय म्हणून आमी काम करया आनी भारतीय जनता पार्टीचो निश्चितच विजय करया. गोव्याचं पुढचं सरकार हे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आता इथे प्रभारी पण आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळे नेते आज मोठ्या प्रमाणात इथं काम करत आहेत. इथले प्रांताध्यक्ष असतील, इथले आदरणीय मुख्यमंत्री असतील, या सगळ्यांच्या माध्यमातून उद्याचं पुढचं सरकार हे गोमांतकचं सरकार भारतीय जनता पक्षाचं निर्विवाद या ठिकाणी येणार आहे. आणि त्यात आमचे प्रवीणभाई आणि आपल्या सगळ्या जनतेच्या दृष्टिकोनातून एक आपले सगळ्यांचे आशीर्वाद मिळवण्यासाठी या ठिकाणी काम करणार. गोवा डेअरीचो नवो MD काशी नायकान चार्ज घेतलो एकदांचो. आज फाल्यां करून निमाणे सोमारा घेतलो. शिस्तभंगाच्या आरोपांचेर आदलो MD दोतोर अनिल फट्टेक देंवयल्लो. काशी खंय 2-3 फावट चार्ज घेवंक म्हणून आयलो. फट्टे ऑफिसांत येना जाल्ल्यान तो हुमकळ्ळो. निमाणे शिटकावणी दिल्ल्यान खंय काशीक चार्ज दिला. त्या ऑर्डरी प्रमाण
इनचार्ज MDचो चार्ज म्हाका घे म्हणलेलो आनी तो शुक्रारा दिसा 7 तारखेक हांव घेवपा आयिल्लो पूण त्या दिसा म्हाका तो हँडओवर केलो ना डॉक्टर अनिल फट्टे जो इनचार्ज MD आशिल्लो ताणें आनी मदीं 2 दीस सुटी जाल्ल्या कारणान आज 10 तारखेक जेन्ना हांव चार्ज घेवपा आयलो तेन्ना तो आतां हांगा ना तेन्ना म्हजे फॉर्मेलिटी प्रमाणे हांवें जॉयनिंग रिपोर्ट दिल्लो आसा पूण जेन्ना ताका कॉन्टेक्ट केलो आतां हांवें तो आपूण चार्ज दिता म्हूण सांगलो ताणें पूण जर ताणें चार्ज दिलो ना जाल्यार आमी एक इंटिमेशन दिल्लें आमी फुडली कारवाय कायदेशीर कारवाई करतले म्हणून. निमाणे शिटकावणी पडल्या उपरांत अनिल फट्टेन MDचो ताबो काशी नायकाच्या स्वाधीन दिलो. शिस्तभंगाक लागून अनिल फट्टेक देंवयल्लो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कुंकळे टँकरवाले न्हंयच्या उदकाक पेटल्यात. टाका बांदार न्हंयचें उदक चोरतले टँकरवाल्यांचे लोक एक्शन मागता. हें उदक टँकरांनी कुंकळे IDCंत वता. सॉफ्ट ड्रिंक्स आनी झेल करूंक ते वापरतात. लोकांच्या भलायके कडेन खंय खेळ चल्ला. कुंकळेच्या भुरगे टँकराचेर लिगल एक्शन घेवंक जिल्लोधिकारी पुलीस WRD मेरेन पावले. कुंकळे टाका बांदार न्हंयचें उदक हे अशे टँकरांनी पंप करून कुंकळे IDCंत व्हरतात. हेच उदक खंय झेल आनी सॉफ्ट ड्रिंक करूंक वापरतात. लोकांची भलायकी वाडटा म्हूण भंय. हें सगळें वॉटर आयस प्लांटां वयता मागीर वॉटर हितून वयता कितें म्हणटा तें बॉटल आयस्क्रीम फॅक्टरी वयता आनी अशें करून आमगे कुंकळे इंडस्ट्रियल एस्टेटी हें आतां सगळें हें हेल्थान सगळें आमी पयलीं कंप्लेन पावयलोले म्हळ्यार तरी पसून कोणें कांय एक्शन घेवंक ना. आतां हें सगळे पाटी हेंच कोताय कॅनला उदक सोट्री बंद जाता आनी मागीर परतून कमेस कोताय. हें आमी आतां हेल्थाक मागताय केशे भाशेन आनी हें सगळें पॉलिटिशियन बिजनेशन सगळें करप्शन चालू आहा कुंकळे आनी जायत कितें चलता इलिगल कुंकळ्यांक. तें आतां आमकां आख्खो यूथ मेळ्ळो आहाय सगळे भुरगे आनी आमकां जाता ते बेगीन आमगे मुखार फ्युचर जनरेशना सगळें बरें करून करपा जाय. आतां ते हें चलता पॅन्डेमीक चलता. पॅन्डेमिका लागून हे न्हंयचें उदक लोकांक पिवयता आयस लोक खाता आनी कितें जाता तें मातशें चोखान एक्शन घेवपा न्हू तेजेर. हें आतां कितें जालां आतां कॅनला उदक बंद जालें जाल्यार ते न्हंयचे येताय नाजाल्यार ते न्हंयच्यान ते पोतायचे खबर ना. हे न्हंयचे आतां येतात उमणे म्हूण 3 म्हयने जावपा जाले येताय ते न्हंयचे. भुरगे कायदेशीर एक्शन मागतात. कुंकळे आज यूथ कलेक्टरान एक कॉपी कंप्लेन दिला की म्हूण आमगे इलिगल वॉटर सप्लाय जाता. एप्लिकेशन दिलो हा कलेक्टरान पुलिसां आनी सगळ्यांक दिलो हा. हिंग कुंकळी इंडस्ट्री स्टेटान वॉटर सप्लाय जाता न्हंयचें तें जायत फॅक्टरीनी वयता. कितले फॅक्टरीनी वयता त्यो उदका फॅक्टरीनी वयता आयस प्लांट वयता सॉफ्ट ड्रिंक फॅक्टरीनी वयता. ते मातशें हे आनी तुमी चोयाय. कोणा कंप्लेन केली तुमी? पुलिसां कलेक्टरां पुलीस हेल्थ आनी WRD आनी कितू टँकर सुमार आसताय? टँकर ते चुपाचे थिंगा हिंग एक फुडें आमकां 2 दीस पळय ते न्हंयचे बंद वताय. ते 2 टँकर थिंगा न्हंयचे बंद कंटिन्यूअस वताय. ते कंटिन्यूअस वताय. ओके आनी जाल्यार फुटेज बी आहा आमचे कडेन. प्रुडंटा खातीर साब्यो डायस. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबूक टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौगांत मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. घेवंक लायात. बी प्रुडंट बी सेफ. देव बरें करूं.